की आमचं काही एक 10-11 महिने पयलीं जो बंधाऱ्याचो विशय चालू आशिल्लो तो आतां खंय तरी परत तापले कडेन आसा. सो आमी कशें आसा की पयलीं आमी बंधाऱ्याक विरोध केल्लो आनी तो खंय तरी बंधारो कॅन्सल जालो जावं शिफ्ट जालो अशें म्हणून आमी आयकलां. पूण तेजी आतां खंय तरी मिरामारा भितर एक पॉलिटिक्साचें वातावरण चालू आसा. तेका लागून आमी मुद्दम ही प्रेस घेवन त्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता की आमी जेन्ना विरोध करताले तेन्नाय विरोध केल्ले आनी आतांय आमी विरोध करतात. आनी जेन्ना आमी विरोध करताले तेन्ना आमचे कडेन थोडे आमी मोजकेच आशिल्ले आनी आमचे आमी केपेबिलिटीचेर आमी तो सरकारा कडेन मागणी करून सरकारान आमचे आयकले आनी तो खंय तरी त्या टायमार बंद जालो. सो आतां अशें जालां की परत तो बंधारो परत येता आनी परत तेजें काम चालू जाता. सो हेजे भितर कोणेच अशें राजकारण करचें न्हू की आमी आयज येयल्ला आमी आयज ना अशें म्हणून तेणी आमचेर जे उलयतात की हेंका खंय तरी कितें मेळ्ळां आनी हें कितें दिलां अशें म्हणून जे आमचे आरोप चालू आसा तेका आमी सगळे आमी जे आसा जे फर्स्ट आमी बंधाऱ्याक विरोध करता ते आजुनूय विरोध करता आनी तेंकां आमी सांगूंक सोदता तेंकां आमी शिटकावणी दिता की तेणी आमचे विनाकारण नाका आशिल्लो आरोप करचो न्हू. जो गांवचो पंच जावन आसा तो सद्या अशें वातावरण चालू आसा की आमी मुद्दम मुखार सरोन आमी प्रपोज केला असो. आमी हांव तेका पंचायत विचारपाक सोदता की आमी कोण जे आमी गांवचे पंच आसा आमी कोण आसा तर आमी सत्तेर आसा कित्याक आमी किद्याक ना. सो आमी प्रपोज कशी करता